काम करता हांव खरेंच मंगेश किनलकर हेंचे देव बरें करूं म्हणटा, गणेश किनलकर हेंचेय देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता की जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर घालपाचो पाळी येता तेन्ना हांगा नाका थंय नाका जागो दिवपाक लागून सगळे कडेन इश्यू आसता। पूण म्हाका दिसता हे आमचे फार्मर आमचे भाव किनलकर भाव आसा हे फुडें सरले आनी तेंच्यांनी हो ट्रान्सफॉर्मराक जागो दिला, तेका लागून हांव तेंचे सगळ्यांच्या लोकांच्या तर्फेन तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा। अशेंच म्हाका दिसता लोकांनी फुडें येवपाची गरज आसा आनी डेव्हलपमेंटल जेन्ना काम येता ते करता आसतना सरकाराचो साथ दिवपाची गरज आसा। हे केले जाल्यार मेजर जे इश्यूज आसा हे सुटावे जातले। हांव मंगेश किनलकर हेंकां सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंटा कडेन डिपार्टमेंट म्हणून ही सगळो लेआउट आसपाक जाय, कित्याक आतां ज्या इंजिनियरान काम करून थंय गेलो आनी तो जेन्ना ट्रान्सफर करता तेकाच खबर आसता की खंय घातल्या पयलीं, आनी नवो इंजिनियर जेन्ना येता तेन्ना ती फाटली लायन खंय घातल्या अशें खूब कडेन गजाली चालू आसा। सो हेजेर कॉन्क्रीट वर्कआउट करपाची गरज आसा। हांव इनफॅक्ट एसएमएन सुद्दां हांव रेज करपाचो आसा की हेजो लेआउट आसा, हेजो प्लॅन जो आसा हो एक खंय तरी कॉन्क्रीट हितून PWD कडेन अवेलेबल आसपाक जाय। कोणूय थंय ट्रान्सफर जावं, कोणी नवो इंजिनियर आसूं तेका प्लॅना वयल्यान कळपाक जाय की पायपलायन खंय आसा पयली। अंदाजान फोडीत रावतात ते एक्झॅक्टली तुमी सांगला पळय तेच फाटल्या 2 दिसांनी गजाल जाल्या आनी मागीर तेंचे कडेन इनफॅक्ट JCB आसना, सो JCB आमकां मागीर खंयच्यान तरी अरेंज करून दिवचें पडटा। सो हो इश्यू जो आसा हांव आमच्या एसएमएनी रेज करतलो, कित्याक लोकांक फायनली हे सगळें करता आमी लोकांक लागून, आनी लोकांक जेन्ना त्रास जाता ही पायपलायन सोदपाकूच 2-2 दीस वता। सो हेजेर वर्कआउट PWDन करपाची गरज आसा डेफिनेटली। पाट लायन घातल्या म्हणजे हांगच्यान जर साईबाबा देवळा कडेन घातलो जाल्यार फुडलो कुडको घालूंक ना, आनी ती त्या पोन्ने लायनी वयल्यान नवे लायनीचेर जेन्ना ते पायपलायनी घालपाक येता तेन्ना ती पायपलायन खंयच्यान घातल्या पळय हीच तांकां खबर ना। सो काल हांवें तेंचे कडेन सगळें डिस्कस केला, CEच्या पोस्तान CE, AE, JE सगळ्यां कडेन डिस्कशन केलां आनी जे कोरोडेड पोन्नी लायन खंय उरल्या खंय घालपाची गरज आसा ती प्राधान्य दिवन प्रायोरिटीचेर म्हाका CEन प्रॉमिस केलेली आसा की बेगींतल्या बेगीन ती आमी ले करतली। कालचे 2 इश्यू जालेच, पूण आयजूच म्हाका सकाळी आमचे कारवीन बाय आसा ताणें सकाळी कॉल केल्लो की आनी एक कडेन सो उदकाचो प्रेशर कित्याक आतां ते कनेक्ट केल्या काय आनी उदकाचो प्रेशर सुटलो काय खंय वीक पायपलायन आसा थंय बस जाता ती। सो हेका लागून आमी तेजेर प्रायोरिटी घेवन ती रिप्लेस करपाची गरज आसा आनी ते करतले। पण जी PVC पायपलायन जी घालता पळय ती PVC सुटेबल आहा घरात ती सगळे कडेन PVC पायपलायन घालता ना, सगळे कडेन म्हणजे आतां नवो जे आसा तो PVC पायपलायनूच घालता। तेजो हे सदांच गेज आसता ती मोठी आसता, डिफरंट गेज आसता, म्हणजे आतां नॉर्मल PVC घालता ती न्ही, ती दाट गेजीची PVC। पण हो प्रॉब्लेम आतां उदकाचो त्या एरियान केन्ना मेरेन सॉल्व जातलो? हांव कितें जालें फ्रायडे हो इश्यू जालो, शेनवार आयतार आनी सोमार कालूय पब्लीक हॉलिडे आयली। आयज सकाळच्यान हांवें डिस्कशन चालू केलां, बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता हांव फाल्यां पर्यंत तुमकां सांगूंक शकता की कितल्या बेगीन हांव ती पायपलायन ले करता। पावसाच्या दिसांनी प्रॉब्लेम कितें आसा, पायपलायन जर घालतलो जाल्यार रस्तो खणचो पडटा आनी रस्तो खणलो काय पावसान ते मागीर तो कुडको आहा तो सिंक जाता। सो सगळे हेजेर विचार करून आमी बेगींतल्या बेगीन लोकांक त्रास जायनासतना ही बेगींतल्या बेगीन आमी ट्राय करता। जेन्ना इंजिनियर थंय पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता। आमी सांगोळडा ह्या गांवान आसा, हांगा एक आमी बरी इनिशिएटीव घेतलेली अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स। हो पुराय जो टेंडर आसा अप्रॉक्सिमेटली 12 crores, पूण हांगा ह्या वाठारान आतां सद्याक 4 crores काम जाल्लेलें आसा आनी आयज आमी तेजें उक्तावण केलां। काही दिवसां पयलीं ह्या वाठारांतले लोक म्हजो फ्रेंड सुशांत आनी तेज्या बरोबर काही आनी आमचे स्थायीक हांगचे लोक एक इश्यू तो कंटिन्युअसली लायटीक वतालो, लोकांक त्रास जाताले। सो हेका लागून आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आमची पुराय कन्स्टिट्युएन्सी फूल कंप्लीट जालेली आसा आनी लोकांक सगळ्याकून प्रायोरिटी आसता ते रस्ते, उदक आनी लायट, आनी प्राधान्य दिवन आमी तिनूय गोश्टीचेर आमी इम्पॉर्टंटली हे काम फुडें व्हरत आसा। आनी हे करता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केलें आसता, ताच्या मागीर रस्ते आमी कितें आसा अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेय कंप्लीट केलेले आसा। जिल्हा पंचायत मेंबर संदीपान सांगला तशें मॅक्झिमम रोड्सूय आमी कंप्लीट केल्या। उदकाचे जे इश्यू आशिल्ले हे आमी सॉर्ट आउट केल्या। फाटल्या दिसांनी तुमी आयिल्ले मायमे नेरूल ह्या वाठारान, त्या वाठारांनी लोकांक लायटीचो भरपूर त्रास जातालो, थंय लायट फ्लक्च्युएट जाताली लो वोल्टेजीक कारणान, थंय AC फ्रीज चलनासलेली। सो त्या वाठारांतले आमी कंप्लीट करून आयज सांगोळडा गर्वान सांगूंक दिसता
की हांव म्हज्या वांगडा जिल्हा पंचायत मेंबर, सरपंच नीताबाई आनी सगळे पंचायत मेंबर्स, तशेंच आमचे स्थायीक जे हांगचे लोक आसा जे आमकां कंटिन्युअसली सपोर्ट करता, आमकां कंटिन्युअसली तांचो तेंको आसा आनी ताका लागून आमी ही सगळीं कामां जी आसा आमी फुडें व्हरूंक शकता. हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां की ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा तेकाच लागून ही सगळीं कामां फुडें गेल्या. आयज परतुनी सांगोळडा गांवांचे जे 80% लायटीचे इश्यूज आसा हे सॉर्ट आउट जालेले आसा. सालिगांवान एक 2-3 कडेन बारीक हे आसा इश्यूज आसा ते आमी कंप्लीट करतले. थंय पायपलायनीचे काल सालिगांव पंचायतीन पायपलायन जी आसा ही पन्नी जाल्या, करोड जाल्या, ताका लागून ती नवी घालपाचें आमी प्रपोजल ऑलरेडी धाडलेलो आसा. 2-2.5 म्हयन्याचो जो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो ह्या काळान आमकां कांयच डेव्हलपमेंटल कामां फुडें व्हरूंक मेळूंक ना, पण आतां कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट जाला आनी आमी ते प्रायोरिटीचेर उरलेली जी कामां आसा ही आमी फुडें व्हरत आसा. हें करता आसतना हांव खरें मना काळजांतल्यान सगळ्या कन्स्टिट्युएंट्स आमचे आसा तेच्या तर्फेन आग्नेल एई बाब आनी चेतन जेई हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आग्नेल एक असो मनीस आसा की केन्नाय ताका कॉल करूं कितें इश्यू आसा रातचो 12 कर नाल्यार 1 कर, तो सदांच आमची प्रायोरिटी दिवन जे जे लायटीचे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउट करता. ताका लागून आग्नेल हांव तुमकां खरेंच सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी ज्या तरेन तुवें इनिशिएटीव घेवन आमची कन्स्टिट्युएन्सी सगळी कंप्लीट केल्या अंडरग्राउंड केबलिंग पंचायती तर्फे, जिल्हा पंचायती तर्फे, आमच्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमची फुडली जी कामां थोडी उरलेली आसा ही आमी कंप्लीट करुया आनी आमच्या लोकांचे जो आमकां आशिर्वाद दिला, जे आमकां निवडून हाडले आनी तेंची जे जे इश्यूज आसा हे सुटावे करपाक तुमचो सतत आमकां साथ मेळटलो अशी आशा दवरता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू. आयज आमी सांगोळडा ह्या गांवांत उपस्थित आसा. ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या उक्तावणाक हांगासर आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमदार, तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, हे गांवचे सरपंच नीता कांदोळकर, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर आनी आमचो एई आग्नेल, तशेंच हांगासर गांवचे सगळे ग्रामस्थ. बरें दिसता ह्या वाठारांत जो हे लो वोल्टेजांतली खूब वर्सां जाली, खूब प्रॉब्लेम आसले लायटीचे, ते सॉल्व करपाक आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन आयज हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा. हे सगळे करता आसतना म्हाका सांगूंक बरें दिसता की आमदारान हे पूर्ण सगळी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी अंडरग्राउंड केबलिंग आसा पळय ते सगळे पूर्ण केल्ले आसा. जावं ते नेरूल, रेजमागूर, पिलेन, सांगोळडा, सालिगांव, गिरी हे सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले आसा. तशेंच रस्ते सुद्दां 95% रस्ते सुद्दां सगळे जाल्ले आसा. उदकाचे प्रॉब्लेम आसले खूब कडेन, जावं नेरूल असले, रेजमागूर असले, पिलेन असले, ती सुद्दां प्रॉब्लेमां तेच्या अंडर तेणें इनिशिएटीव घेवन सगळी ती सुद्दां प्रॉब्लेमां सगळी सॉल्व केल्ली आसा. तो सदांच जे लोकांक गरज आसा पळय तें फॉलो अप करून लोकांक कशें मेळचें हेतून सदांच तो आपले टायम दिता आनी ती कामां करून घेता. हे सगळी करता आसतना आमचो जो एई आसा आग्नेल हेचो सुद्दां आमकां खूब बरो सपोर्ट मेळटा. केन्नाय कसलेंच कितेंच जालें तर केन्ना फोन मारलो जाल्यार रोखडो फोन घेवन ते सॉर्ट आउट करपाचें कामूय सदांच तो करीत आसता. सांगोळडा पंचायत ही सुद्दां बरे भशेन ह्या गांवची उदरगत करपाक बरें काम करीत आसा. बाकीची सुद्दां सगळीं कामां जी उरल्या ती सगळी जातली. कांय फाटीं जो कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान खुबशीं कामां पेंडींग उरली, पूण आतां रोखडीच ही कामां बाकीची कितें उरल्या पळय इतली सगळीं कामां आमचो आमदार तसोच हांव हे करपाचे आमी प्रयत्न करीत आसा आनी करीत रावतले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. अच्छा सिमी का है? अगर मैं बोलता हम बुला रहे हैं तो वेट कराता ना. The new Suzuki Avenue, more zip.